प्रश्नकालाक सुरू करूया. फुड्यान धुकयल्लो तारांकीत प्रश्न श्री मोविन गुदिनो. Last time. LAQ number 1. Postponed question, that is what? It is one only. That time also it was one. It was postponed question. Tennai one, atai one. Kida postpone. Speaker sir, answer as per computer sheets. A similar question. I'll see to it. Speaker sir. Speaker sir, हांगा जो प्रश्न विचारला माननीय मंत्री मानून घेतले. म्हाका दिसता हे सभागृहान आहा ते सगळ्यांनी मानून घेवपाक जाय की पोर्टेबल वॉटर सप्लाय पिवपाचें उदक हेजो डिफिकल्टी सगळ्या लोकांक आसा. प्रत्येक पाटी आमकां फक्त आश्वासनां मेळटा आनी गेले त्या अधिवेशना हांवें ताका एक प्रश्न सुद्दां विचारूं ना कित्याक 6 म्हयने इट वॉज टू शॉर्ट अ टायम. आतां 1 वर्स जाल्लें आसा. जे उत्तर तुवें हांगा दिल्लें आसा इतली कामां केले म्हणटच 24/7 उदीक येतलें. आनी तुजेच उत्तर प्रमाण पयलें सांगता तुका. तुवें हांगा सांगला सर्वे वर्क इन प्रोग्रेस अंडर जायका. Serial number 4, serial number 5, survey work in progress, work of 104 crores. Other work is 44 crores. Third work, survey in progress, 12.77 crore. Seventh work in progress, 4 crores, survey work in progress. Eighth work, again survey work in progress. हे जे म्हणणे कितें तुजी अजून सर्वे सुद्धा जावना आणि तू आमकां हिंगा उत्तर दिता. When all these works are completed, there will be water 24/7. म्हणजे सगळे वेळ उदीक येतलें. म्हणजे हें केन्ना खंयच्या मंत्रिमंडळान हें टर्म काबार जावन फुडले टर्म आनी मागीर फुडले टर्मा एक प्रश्न जावन आसा. हे उत्तरान म्हाका आनीक जबाब मेळना. आतां सपोज इलेक्ट्रिसिटी फेल जाली. एक टिपिकल रिप्लाय आसता तुमच्या डिपार्टमेंटाचो की आमची मिस्टेक ना, पावर इतले पाटी फेल जाता, पंपिंग करपाक मेळना ओवरहेड टँकां. वेर्ना थिंगा तुका खबर आसा केदी व्हडली टँक आसा ती वयर उदक पंप करचें पडटा. आनी तुजे आदले मंत्री आहा ताका सुद्दां सांगिल्लें सद्दां प्रॉब्लेम. हांव कालचो गजाल तुका सांगता, तुजो उत्तर कितलो बरो आसा तो तेजेर कळटलें. 2 दीस पयलीं सांत जासिंत आयलँड 4 दीस कंटिन्युअस उदक नासलें. न्यू वाडे आज येता आसतना तांकां खबर नासलो आज हांव प्रश्न विचारता म्हूण. हांवें मागीर ते उपरांत सांगलें गेले 2 दीस उदक ना. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी सारकी येना, पावर ट्रिप जाता ओवरहेड टँक एट न्यू वाडेम. सो प्रश्न ना म्हाजे ना हो प्रश्न जे हांव ताका म्हायती दिता थोडक्यान दिता तेजेरूच ताका प्रश्न करता. जेन्ना हें सिच्युएशन आसा आनी सगळे मान्य मेंबर आसा सदस्य आसा ते मान्य करतले की उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम आसा की 2 वा 3 वरां येता. तुवें उत्तर जें दिलां हांवें तुका दाखोवन दिलां स्क्रुटनी अंडर सर्वे आनी हो सांगता हें जालें म्हणटच 24/7. सो उत्तर फाल्स जावन आसा. म्हाका सारकें सांग आनी ह्या हावजा सारकें सांग तूं हें प्रॉब्लेम प्रत्येक जाणाचो कसो खरें सॉल्व करतलो. पयलें म्हाका सांग आमी टेल एंड पडटा मुरमुगांव तालुका. लोकांक इतले कश्ट भोगचे पडटा ते कश्ट तूं कशे शॉर्ट टर्म, मिडियम टर्म आनी लाँग टर्म सांग म्हाका आतां. स्पीकर सर, जो प्रश्न मोविनान विचारला तो प्रश्न सबंद गोंयाक लागू आसा. आनी गोंय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी पळयता आनी उदक दिवपाचें तेंय बी फिल्टर्ड पोर्टेबल उदक जेन्ना आमी लोकांक सप्लाय करता तेन्ना आमकांय खुबश्यो गोश्टींनी पळोवचें पडटा. फॉर एग्जाम्पल आमच्यो ज्यो कॅपेसिटी आसा आज बसूनच्यो त्यो ओपा वॉटर वर्क्स इन्स्टॉल कॅपेसिटी आसा आमची 115. एक्चुअल कॅपेसिटी ऑफ द वॉटर आमकां जें मेळटा तें 140 मेळटा. सालावलीम 160. एक्चुअल कॅपेसिटी आमी इनक्रीज केल्या आनी 192 केल्या. काणकोण 15 इन्स्टॉल कॅपेसिटी, 10 एक्चुअल कॅपेसिटी आमकां मेळटा. अस्नोडा 92 इन्स्टॉल कॅपेसिटी, 115 म्हणजे मोर दॅन दॅट वी आर टेकिंग इन अस्नोडा. चांदेल 15 इन्स्टॉल कॅपेसिटी आनी 16 एक्चुअल कॅपेसिटी. पोडोशें आनी सांखळी 52 इन्स्टॉल कॅपेसिटी, 52 आमी ओडटा उदक. आनी दाबोस 15 आमची इन्स्टॉल कॅपेसिटी आसा, 13 आमची उदक ओडटा.
आतां टोटल उदक आमचें जें गोंयचें आमी जें सप्लाय करता उदक तें 538 MLD जाता. वायल एज इन्स्टॉल कॅपेसिटी जी आसा ती 464 आसा. आतां 14 लाख पॉप्युलेशन जर आमी कन्सिडर केलें आनी रेशो जर धरलो हांव आमचे युनियन मिनिस्ट्रीचे हें म्हणना, आमचो गोंयचो 100 लिटर इन रुरल एरिया आणि 150 लिटर इन अर्बन एरिया. मॅक्झिमम वॉटर आमकां जें लागता तें 160 MLD ते 175 MLD. इंडस्ट्री, हॉटेल एंड अदर जर धरली 100 MLD. जर टोटल 275 MLD आमचें काम जाता. हांगा थंय आनी 25 MLD धरले 300. आमची कॅपेसिटी आसा 538. आतां तूं म्हणटलें हें उदक खंय वता जाल्यार 30% जें उदक आसा जवळ जवळ 37.5% हें नॉन रेवेन्यू उदक आसा. आतां नॉन रेवेन्यू उदक म्हटल्या नंतर खंय तरी एक चोरता किंवा खंय तरी लीक जाता. हाजेर आमी बंधन हाडपाचें ठरयलां. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. जैका प्रोजेक्टांतल्यान हो एक इश्यू आशिल्लो की हाजेर जर आमी बंधन हाडलें, हें जें कितें आसा नॉन रेवेन्यू आसूं किंवा वेस्टेज ऑफ वॉटर, वी कॅन डेफिनेटली सेव अनदर 15 to 20% ऑफ वॉटर. जाल्यार सगळो प्रॉब्लेम आमचो थंयच मोकळो जावंक शकता. पूण तरी आसतना आमी फुडलीं जीं कामां घेतल्या तीं कामां हांवें तुका दिल्लीं आसा. फॉर एग्जाम्पल 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट म्हैसाळ 48 crores. तुका सांगपाक वायट दिसता म्हाका. 2003-2004 हो प्रोजेक्ट हांवें चालू केल्लो तेन्ना कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज 22 crores. AFC क्लियरन्सा फायल दिल्ली. दीस वूड हॅव बेनिफिटेड तिसवाडी एंड पोंडा, कारण 10 MLD उदक शिरोडा, पंचवाडी आनी सम पार्ट ऑफ सावर्डे अशें आमी तेन्ना केल्लें. चीफ मिनिस्टर आमचो आतांचोच आशिल्लो. त्यानंतर 2005-2006 वेन ऑपोजिशन लिडर वॉज द चीफ मिनिस्टर तेन्ना हांवें हो प्रोजेक्ट मुखार व्हेलो. ही ऑल्सो अंडरस्टूड वॉट आय एम डुईंग. आनी 2006-2007 नंतर टू माय सरप्रायज 2010 ह्याका AFC मेळ्ळी. ह्या 2010 पर्यंत 4 वर्सां हो प्रोजेक्ट मुखार वचूना आनी 22 कोटीचो प्रोजेक्ट 48 कोटीचेर पावलो. इमेजीन कर. जो प्रोजेक्ट 2006-2007 ऑपोजिशन लिडर मुख्यमंत्री आसतना तयार जालो, 2003-2004 आमी तयार केलो, तो प्रोजेक्ट 2010 पर्यंत AFC मेळना आनी 22 कोटीचो प्रोजेक्ट 48 कोटीचेर पावलो. म्हणजे कितें चल्ललें हाजे वयल्यान तुका कळटा. दुसरी गोष्ट आसा, जे प्रोजेक्ट 100 MLD हांव उलयता मरे, लेट मी कंप्लीट. तो आख्खें भाशण दिता. तुवें केदें व्हडलें भाशण केलें. एक let me complete now. I will give you that question. One is no proper electricity supply, as he himself has admitted. One is leakage of water everywhere. Third is what he is talking of JICA delay. एक आन्सर कर मरे. सगळे बरोबर सांग नाका. स्पष्ट उत्तर मेळपा जाय न्ही लोकांनी सगळ्यांक. एक भाग करून सांग. पहिले लिकेजाचे सांग, किती स्टेप्स घेतला, मागीर हे डिले केला तेजे सांग, मागीर दुसरे सांग ते हेजे कितें केला ते. बरोबर सांगून तू कन्फ्यूज करता. You see election one about 10 MLD project, what I am talking. When minister is answering, you don't interrupt him. 10 MLD project is election one. I am only telling him answer me. Speaker sir, 10 MLD project. According to the question. I am answering his question. All question I will answer. It's a very good issue. And I got full study of this issue. Day to day म्हाका मेसेजी घेता हांव. प्रत्येक कितलें उदक येता पळय, प्रत्येक तुका जाय जाल्यार चॅक कर मोबायल म्हजो. प्रत्येक दिसा कितलें उदक तुका गेलें, जुवारीक कितलें दिलें, मडगांव कितलें दिलें, हें सगळें हेचेर आसा. डे टू डे सकाळीं येता मेसेज, सांजची येता कितें, आनी अस्नोडाची येता. बार्देजा कितलें दिलें, परवरे कितलें दिलें. कितलो मेसेज येता म्हाका पडना. फाल्यां ताका लोक सांगले हांव आज नांवांकूच ना, हांव 2दा नालो 3दा नालो, हे म्हाका मेसेज नाका. स्पीकर सर विचार म्हाका म्हाजे सारखे प्रश्न उत्तर दी मरे. आय एम टॉकिंग एज पर एनेक्शन 1. पयलो 10 MLD water treatment plant at Mahisar. Why it is delayed? You have asked me that you are doing survey. I am not doing survey. This project was supposed to come in 2006-2007. AFC clearance ह्या प्रोजेक्टात 2010 दिलें आनी टेंडर शेवट पयलीं काडलें कितें खबर आसा? पायपलायन घालपाचें.
प्रोजेक्ट पयलीं जाय काय पायपलायन पयलीं जाय? कोणे काढले कोणे सांग मरे 2010 काढला पायपलायनीचो प्रोजेक्ट पयलीं काढलो. कोणे काढले रे सांग मरे. कोणी काढलो तेन्ना कोण मिनिस्टर आशिल्ले ते तूं चॅक कर मरे खंयचे मिनिस्टर आशिल्ले ते. आनी आतां हांवें प्लांट काडला. आतां एप्रिलांत हांवें प्लांट काडून ऑर्डर दिल्या. इमेजीन करा तुमी कितें चल्लां तें. अजूनही चलता हय 2000 ना आतां काम चालू जालें. 2007 2007 when he was the chief minister तेन्ना एप्रूव जाल्लो प्रोजेक्ट. 2010 AFC दिता आनी हे कितें काडटा टेंडर पायपलायनीचे प्रोजेक्ट थंयच दवरलो पायपलायन बेगीन सप्लाय आनी तो सप्लाय केले बरोबर तें सोंपलें. खणप मागीर न्ही 80% पायपलायनीचो प्रोजेक्ट जालो की जालो न्ही. आनी 2013 आतां एप्रिलांत अशें केल्यार कशें जातलें. ही शूड हॅव टेकन केअर ऑफ फूल आमचो जो पळय तिसवाडी आनी पोंडा आसा तो. सर I am coming to your project now. मातशें आयकून I am coming to your project. ना नाव यू आर कमिंग टू माय. आतां तुमी म्हणले त्या प्रमाणे तूं दाखयता स्पश्ट सांग मरे कितें स्कॅन्डल आसलें ते म्हाका कशें कळटलें कित्याक सांगता स्कॅन्डल आसलें कितें एक्शन घेता तें सांग. आनी तुवें एक वर्सान नंबर 2 कितें स्टेप घेतला तें सांग मरे. बेश्टे गुणायन सांगता. कसं 25 Annexure 1, 2 25 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एट गांजे इन्क्लुडिंग पायपलायन्स. आणि त्यानंतर आणि एक प्रोजेक्ट आसा 27 MLD जनरूम 4. एक आसा 115 कोटीचो एक 72 कोटीचो. हे दोन्ही प्रोजेक्ट 2006-2007 आमी केल्ले. आय एम प्राऊड टू से. आणि तेंय जावना. आतां हांवें टेंडरां काडल्या ही लक्षांत दवर. दोन्ही टेंडरां हांवें काडल्या आनी आय वेंट देट पर्सनली टू गांजे. आय हॅव टेकन अ मिटींग विथ द ऑल लँडलॉर्ड्स आनी तांचे कडच्यान NOC घेतल्यो सगळ्यां कडच्यान इरिवोकेबल NOCs आनी काम चालू केलां. आनी टेंडर वील बी ओपन इन दीस मंथ. ह्या हेचे नंबर जो तुजो स्पेशली सांगे प्रोजेक्ट आसा पळय 140 कोटीचो प्लांट. हो प्लांट आमी स्वता देर वॉज अ इनोग्रेशन 2002-2003 जायका प्रोजेक्ट आमी घेतलो. 2003 तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आशिल्लो. वी हॅव प्रोसेस दीस. आनी आय एम प्राऊड टू से 2006 जेन्ना गोवा सदनाचे गोवा निवासाचें इनॉग्रेशन आशिल्लें आय हॅव ब्रॉट टू द ऑनरेबल लिडर ऑफ ओपोजिशन्स नोटीस. तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी ताजे कडच्यान थंयच आमी लेटर मार्क केला DO लेटर टू दॅट अर्बन मिनिस्ट्री आनी थंयच्यान हो प्रोजेक्ट पास करून हाडलो. 2006 आमचे कडेन लेटर आयलें. 2006 लेटर येवन 2010 पर्यंत एक टेंडर काडप ना. कोण रिस्पॉन्सिबल हाका. आनी इतले फूल साऊथ गोवा इज डिपेंडंट ऑन दीस 140 कोटीचो. तुका म्हणना हांव स्पिकरा सांगता 140 कोटीचो प्रोजेक्ट 100 MLD प्रोजेक्ट. तुका सांगून दी म्हाका सांगून दी कोण रेस्पॉन्सिबल सांग मरे. हावजा अरे कोण रेस्पॉन्सिबल कित्याक रेस्पॉन्सिबल तेका लागून डिले जाले म्हणून आज प्रश्न आसा. स्पश्ट लोकांक सांग. हावजा सांग मरे कोण रेस्पॉन्सिबल सांग. लज दिसता काय भियेता रे. 2010 पर्यंत हो प्रोजेक्ट येना. बिकॉज लेट हिम टेल ओपनली नो. Don't make in the wild some allegation. If you are making allegation, something did not happen properly. Who was responsible? Tell that you through me. 2010 पर्यंत एक टेंडर काडप ना. 2011 हे टेंडर पास केलें. आनी म्हाका वायट दिसता सांगपाक 2011 टेंडरां काडिल्लीं 2012 एक्सेप्ट करूं ना. 2013 आमी केली 40 कोटी कमी करून. म्हाका सांग अशें जर केलें 24/7 हांव जें उलयतां किंवा आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता तें डिले जातलें. त्या खातीर 2 वर्सां हें डिले जाता. एकूच लायन एड करूं. 24/7 हांवें म्हणलां पळय ताका बरोबर एक लायन आसा. इन 3 years टायम